शेनवारा राती कुचेले बामणवाड्यार सुधाकर मांद्रेकाराच्या घरात उजो लागून लाखावयर रुपयाचे लुकसाण जाले। तो कपडे शिवता, शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला म्हूण तो सांगता। ताची शिवपाची मशिनां, लोकांचे कपडे आनी ताचे रुफिंग लासून काबार जाला। शॉर्ट सर्किट जाले आणि जवळजवळ लाखभराचे झाले। लाख मिशिनां 2-3 मिशिनां माझी झाली मी जातले आणि माझे कोपरे लोकांचे झाले। शिवपाच्या ऑर्डरचे पेपर खूप तू शिवता? हांव शिवता, टेलर काम करता आणि सगळे मजार सगळे वयले सगळे वाशे बीन सगळे लायट सगळे वायरीचे बीन सगळे गेले। जवळजवळ लाखभर झाले ते लाखाच्या वर। गांवठी मिरसांगा बरोबर गोंयकार आतां हायब्रिडूय मिरसांगो रोवंक लागल्यात। ताजेर खंय बरोच फायदो उरता, बरें कश्टय काडचे पडटा। बार्देसांतल्या शेतकी विभागीय ऑफिसांत आतां मेरेन खंय 80,000 रुपये दिल्यात। पयलीं फक्त सुक्या मिरसांगाक डिमांड आशिल्लो, मात आतां खंय हरव्या मिरसांगाकूय तितलोच डिमांड आयला। हे गांवठी लायता आनी हे गांठी लायता। गांवठी मातशे तांची मेहनत मातशी खूब, म्हटल्यार लागपाकूय मातशी हें जाता आनी मेहनत खूब म्हणून मातशी हें जाता। सांगपाचें म्हणल्यार कितें, गांवठी हेल्थाक बी बरें अशें हें करतात। आनी हेच्यो व्हडले आमी हेच्यो हाडटा आपल्या फोमेतांतल्यो, त्या फोमेतांतले हाडून हें बरें मेळटा आमकां, पीकूय बरें मेळटा, हें आसा तेका मार्केटाक रेटूय बऱ्यो मेळटा आनी त्यो फायद्यार म्हणल्यार कश्यो त्यो मेहनत करीत जाल्यार खूब फायदो मेळटा, म्हणजे बरें मेळटा तो हें। ग्रीन म्हणजे हिरवी मिरची आणि सुकी मिरची किंवा तांबडी मिरची हे दोनूय प्रकार जे आसा पळय ते गोंयान आदीपासूनच खूब प्रमाणात लायतात लोक। आणि ही जी मिरची जी आसा ती आमच्या जेवणान एक वेगळे तरेची टेस्ट हाडटा। आता लोकांचो ट्रेंड जो आसा हालींच्या दिसांनी तो मिरची खूब प्रमाणात लावपाचो आसा, कारण ताका मार्केटूय बऱ्यापैकी आसा, दरूय मेळटा शेतकऱ्यांक। ते लायल्या उपरांत एक 4 पयशे मेळटा सुद्दां। आणि पावसाक ती शेती जाल्या उपरांत चड करून रबी सिजनान म्हणजे थंडेच्या दिसांनी लोक हें पीक जें आसा पळय तें हमखास घेतात। आतां हें पीक जें आसा पळय तें वाडत गेल्ल्या कारणान हायब्रीड चिली जी आसा म्हणजे संकरीत जाती ज्यो आसा त्यांचोय बी आस्पाव खूब जाल्लो आसा। गांवठी मिरची त्याच बरोबर संकरीत मिरची सुद्दां लागवड खूब प्रमाणात लोक करता। संकरीत मिरची जी लागवड जर केली जाल्यार ती आमी पयस लावपा खातीर लोकांक रिकमेंड करता, कारण गांवठी मिरची लागीं जर लायली जाल्यारूय आमकां उत्पन्न मेळटा, पूण संकरीत ही 1.5 हात पयस जर लायली, ओळीन लायली, तिका भर दिली जाल्यारूच ती बऱ्या प्रमाणात लागता, खूब प्रमाणात लागता। आणि मिरची जी आसा ती आतां गोंयान पयलीं आमी फक्त आमच्या मसाल्यांनूच वापरताली सुकी मिरची, पूण आतां ग्रीन चिली जी आसा आनी त्या ग्रीन चिलीचो पेस्ट जो आसा तोय बी वापरपाचें खुबशें प्रमाण वाडलेलें आसा। घेवया एक ब्रेक।